नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। रेशन दुकानात विकपी फोर्टिफायड तांदळावेल्यान सभाघरांत जालो वाद। फोर्टिफायड तांदूळ भलायके खातीर हानिकारक देखून उकड्या तांदळांक दिवचे प्राधान्य आमदार काळुजाची मागणी। पणजी आनी पर्वरी जाल्ल्या दोन भिरांकूळ अपघातांनी दोगा बायलांक आयले आगताक मरण। अपघाताचो फुडलो तपास सुरू। देवळां घरां कुळागरां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडले शिवाय ह्या वाठारांत सरकारान सुरू करची न्ही मायनिंग। आमदार चंद्रकांत शेटयेची मागणी। आदलो मंत्री प्रकाश वेळीपाक समन्स केला जारी। शेनवारा 3.5 वरांचेर विधानसभेत हाजीर रावपाचो सभापती कडल्यान आदेश। मोर्जेच्या सत्पुरुष देवळांत चोरी फंडपेटी फोडून चोरांनी फारायले हजारांनी रुपया। फुडलो तपास सुरू। आनी पर्वरी जालो कार्निवालाचो कर्टन रेजर। किंग मोमोची राज्यात फाल्यां सावन गोंयभर सुरू। आता खबरो विस्तारान। रेशन दुकानात विकपी फोर्टिफायड तांदळावेल्यान सभाघरांत बरोच वाद जालो। फोर्टिफायड तांदूळ भलायके खातीर हानिकारक आसात देखून गोंयांत तयार जावपी उकड्या तांदळांक प्राधान्य दिवचे म्हणून आमदार कार्लोस फेरेरान मागणी केली। फोर्टिफायड तांदूळ कोणे वापरचे हे विशीं रेशन दुकानांनी जागृताय करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। FAI, that is Food Safety Standards Authority of India, has made a notification. This rice is not just that good. And the words are this: every package of food fortified with iron shall carry a statement. People with thalassemia may take under medical supervision, and persons with sickle cell anemia are advised not to consume iron fortified food products. So this is one of the worries which comes in the beginning before you give it. Now my question is, this rice is being sold in open market under the PDS. People are not taking the whole sack and going. Sack gain osnatte. So sakache astole stamp. When you are distributing to the people, how are you giving this statutory warning? Because they pote notat. They're taking small bags. Whoever takes in sack is different, but those who take in small quantities, because depending on that, how are you conveying this message of the warning? Second part of this question is, in that same number 4, you're talking of regular awareness activities are being conducted to increase awareness about the benefits of fortified rice. तुमक हक आहा, do you have the right to enforce fortified rice in all the societies without giving anyone a choice to say, I want to buy without fortified rice? Do you all have the right to do this? Which means तुम्ही 3,20,000 जे रेशन होल्डर्सांक तुम्ही बाय फोर्स एक्स्ट्रा विटामिन सी एक्स्ट्रा आयरन खावपाक फोर्स केले आनी तेंगे फकत नेक्स्ट 10 years 15 years डावन द लायन ऑर्गन्स जे डॅमेज जातले. आर यू इन्श्योरिंग दिस? नंबर 1 क्वेश्चन. नंबर 2 क्वेश्चन. स्पीकर सर, म्हारग म्हणले तुमी आदोगादान आमगे सांगले की तुगे उकडे रायस घालपा जाय. सीएमान म्हणले म्हारग म्हण. स्पीकर सर, उकडे रायस इज हेल्दी आणि हेल्थ इज वेल्थ. उकडे रायस is health and fortified rice is wealth. Anyhow, for this awareness purpose, we'll have the one leaflet and we can distribute that along with those who are taking in their bag. आम्ही ताका leaflet sticker पासून मारू जाता, that is not a problem. Sticker मारपाक जाता, otherwise leaflet काढून मारपाक जाता. तो व्हरता आसतना ताका leaflet दिव येता. Regarding these are the benefits and those who want to take the precautions for the anemia or the sickle cell anemia जर आसत, we can give the awareness leaflets. आम्ही स्पेशली तयार करता, मराठी, कोंकणी, इंग्लिश सगळं. स्पीकर सर, तो वगीच व्हडलें उलोवन 3,20,000 लोकांक फाल्यां लोक सगळे सोडीत ते तांदूळ बिंदूळ व्हरपाचे. वगीत कितेंय सांगू नाका. इट इज एन FSSAI. एक मिनिट अरे बाबा ऐक मरे, आता ऐक न्ही.
पयलींच थंयसर लोक सोसायटींतले तांदूळ तुजे आयकून आनीक भियात वा कितें आनी आपल्यो किडनी बिडनी पाड जायत म्हणून. Sir, we are on question number 2B answered already. Yes. Answer has फक्त एकूच सांगता ताका आनी सोपयता तुमी 2 नंबर काडला जाल्यार FSSAI अप्रूव्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेन्ना सर्वे करता थ्रू आउट देशाचो सर्वे करता एनिमिया कितलो कमी आसा ताका लागून जेन्ना फोर्टिफायड रायस सांगला पळय न्ही FSSAIन अप्रूव्ड केला ताज्या उपरांतूच खंयसरूच तो हेल्थ वेल्थ जें सांगना जाय जाल्यार तेणी क्लियर कट त्या आन्सरांतल्यान वयचो तेजेर क्लियर मेन्शन केला म्हाका बाकीचें सांगपाची गरज ना कारण तो ज्या पद्दतीन आनी ताका सांग दिल्ली आनी पंजाबानूय बी रेशन कार्डाचेर तोच रायस दिता सगळी कडेन गोंयानूच दिता असो ना सगळी कडेन दिता फक्त एक मिनीट दोतोरान जो कन्सर्न रेज केला पळय न्ही दॅट इज ट्रू फॉर द थॅलासिमिया आनी फॉर द सिकल सेल हांच्या खातीर तेच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय अंडर द मेडिकल सुपरविजन दे वॉन्ट टू टेक दॅट इज रायट आनी त्या खातीर आमी अवेरनेस करता रेस्टॉल तूं सगळ्यांचें कन्फ्युजन करूं नाका. Dredging of Shapora River. Start question number 2B, sir. 2B. answer is Sir, हे आमचे Shapora River, where it meets the sea, there is regular formation of sandbar. गोंयांत अपघातांचे सत्र चालूच आसा. पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर जाल्ल्या अपघातांत बशीच्या टायरा पोंदांत चिड्डून एके बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार पर्वरी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातांत एका वेगान येवपी ट्रकान दुचाकी गाडयेक धपको दिलो. धपको दिल्ल्यान दुचाकीच्या फाटल्या सिटार बशिल्ली बायल उसळून ट्रकाच्या टायरा पोंदांत चिड्डून तिका आगताक मरण आयलें. तशेंच दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी आसा. अपघातांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी पणजेन 2 अपघात झाले. ह्या 2 अपघातांची माहिती घेऊन तुमच्या कडेन येयलो आसा. पयलो अपघात जो जालो तो पर्वरी हांगासर मेन हायवेचेर जालो जो एक टेम्पो आनी एक 2 व्हिलरच्या मदीं आसा. एक सिनियर सिटीजन कपल 2 व्हिलरच्यान पणजे वाटेर येताले आनी तांकां फाटसून येवपी जो टेम्पो आसा टेम्पोन तांकां धडक दिल्ली आसा आनी ह्या अपघातांत जी 2 व्हिलरचेर जी जाणटी बायल आसली ती टेम्पो कोणा येवन तिका मरण येयलेलें आसा. जाल्यार तो जाणटो आसलो ताका बांबोळे हांगासर एडमीट केलेलें आसा. तेची नांवां जावन आसा जे एडमीट केला ते जोरोम डिसोजा तेची पिराय जावन आसा 73 वर्सां जी गंभीररित्या जखमी आसा आनी तेंचेर अजून उपचार चालू आसात. जाल्यार जी जाणटी बायल ताका टेम्पो कोणा येवन मेली ताका तेजें नांव जावन आसा मेरी डिसोजा आनी तेची पिराय आसा 67 वर्सां. ही एक घटना जी सकाळी पर्वरी जाली. तशीच एक घटना पणजे हांगासर बस स्टँडार जाली जी एक बस पणजे बस स्टँडार येताली तेन्ना हनुमान मंदिरा कडेन एक जाणटी बायल उबी आसली ती बशी पोंदा येवन तिकाय मरण येयल्लें आसा. ह्या घटनेची जी तपास जी आसा तपास पुलीस करीत आसा. जी दुसरी घटना घडली पणजे बस स्टँडार तितून जी मरण पावल्या त्या व्यक्तीची अजून माहिती आमच्या कडेन पावूंक ना. तेचेर तपास चालू आसा आनी ती म्हायती मेळ्ळी की आमी रोखडेच तुमकां अपडेट करतले. तर पळयत राव घुमट टीव्ही खातीर हांव नेक्स्ट पणजे सर. मायनिंग लिजाच्या सुवातींतल्यान देवळां घरां कुळागरां वगळनात तो मेरेन बिचोलेन मायनिंग वेवसाय सुरू करचो न्ही अशी मागणी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी केली. मायनिंग वेवसायिकांक थळाव्या लोकांचे कांयच पडिल्लें नासता. ते फक्त आपलो फायदो चिंततात असो आरोप आमदार शेट्टी हांणी केला. लक्षवेधी सूचने वेळार हो विशय आमदार शेट्टी हांणी सभाघरांत मांडिल्लो. While auctioning the block, the same lease boundaries of the earlier erstwhile leases are maintained and the said leases were in operation for the past many years. The erstwhile leaseholders were operating the mine leases with the existing structure, be it religious or the residential. The erstwhile leaseholder never did any excavation around the structure. Further, even successful bidder now will not be permitted to undertake any mining operation around this structure. ही जी तुमची घरां आनी देवळां आसा हाच्या सरावंडिंगाक आमी एक्सकवेशन कसल्याच पद्दतीचें करपाक मायनिंगा खातीर दिवचें ना ही हांव तुमकां सांगता. आनी कितें जाय आसल्यार तुमच्या नदरेन येता. इशू आसा हो सिरियस इशू आसा. ह्या मायनिंग कंपनीक आमी आतां लीज दिल्ली आसा आनी ही लीज दिल्ली ती 1 आनी 2 वर्सां खातीर ना तर फुडल्या 50 वर्सां खातीर आसा. आज ह्या पॉयंटाचेर हांव 23 ऑगस्टाक कॉलिंग 0 अवर हें केल्लें मेन्शन केल्लें आनी तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान हें केल्लें की ते तातूंत पळयतले आनी ते डिमार्केट करतले. आज मुळगांव असल्या गांवांत सगळीं चडशीं देवळां लीज एरियेन आसा.
176 घरां लीज एरियेन आसात, तांची कुळागरां लीज एरियेन आसात. आणि जेन्ना आमी मायनिंग कंपनी कडेन उलयतात जेन्ना मायनिंग कंपनीचें उत्तर कितें आसता ते डायरेक्टर्स ऑफ मायन्सान तांच्यांनी हें केल्लें आसा, आमी कांय करूं शकनात. म्हाका इतलोच भंय दिसता एकदां आमी लीज दिलें आनी तांच्यांनी कंपनी ऑपरेट करपाक केले काय तांकां आमी कांयच बंद करूं शकना. ते म्हणटले डिपार्टमेंटा कडेन सगळे पावर्स आसा तांच्यांनी हें मार्क करपाचें. इतलीं वर्सां पयलीं आमकां कितें सांगताले ते लीज एरिया आसा पुर्तुगीज टायमाक तेन्ना केल्ले. पण आतां हे जे पयलींचे मायन्स असले ते 2007-2008 सोंपले. आमी आतां हे परत लीज दिता न्यू. आतां आमच्या सरकाराक चान्स आसा की बाउंड्री मार्क करपाचें म्हणून. 2011 मुळगांव वयले जी मायनिंगाचो जो तो हे आसली व्हडले तो डंप आसलो तो फुटलेलो आनी ती सगळी जे हें आसली ती घाण गांवान आयिल्ली. कोण जाणा फाटीं फुडें ही मायन हे पर्पजली करात आनी ती सगळी जर घाण जर गांवान सोडी जाल्यार गांवच इवॅक्युएट जावपाक. आनी होच इशू लांबगांव आसा, अडवलपाली आसा, शिरगांव आसा, मये आसा, हो प्रत्येक गांवान आसा. म्हजो एकच सिन्सियर रिक्वेस्ट ह्या हावजाक सीएम सराक की आमकां टायम बाउंड मॅनरान सांगात की केन्ना तुमी हे डिमार्केट करतले म्हणून. कित्याक हे जे मायनीवाले आसात जेन्ना एकदां तांकां लीज पडल्या हातीन काय तांकां लोकांचे कांयच दया माया नासता. ते इतली दया माया नासता की ते आमच्या लोकांक जर कामाक लावपाक सुद्दां फाटीं फुडें करतात. खंयची सादी कामाची कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्टीन चलोवंक जावं स्क्रिनींग प्लांट कसलीच इन्क्वायरी सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांक दिनात. तांकां फक्त एकच तांचो इंट्रस्ट आसता ह्या मायनिंग कडल्यान कितले पयशे जोडून ते व्हरतले आनी ते म्हणटले आमी गोंयच्या लोकांनी धुळूच खावपाचें म्हणटले. आनी मागीर आमकां केन्ना केन्ना लोक आमचें एजिटेशन करतात म्हणून आमकांय वायट दिसता लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. पण हो जो इश्यू आसा जो पर्यंत आमच्या गांव देवळां घरां सायटीक काडून डिमार्केट करना परत तो पर्यंत म्हाका हावजान एश्युरन्स जाय. मायनिंग सुरू म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचोले लांबगांव सुरू कशेंच जावपाक जायना. हांव ह्या ठाम मताचो आसा. आदलो मंत्री प्रकाश वेळीप हांकां सभापती रमेश तवडकरान शेनवारा दनपारच्या 3:30 वरांचेर विधानसभेत हाजीर रावपाचो समन्स जारी केला. विधानसभा अधिवेशन सुरू आसतना म्हजेर आरोप करून सभापती म्हणून म्हज्या विशेष अधिकारांचो अपमान केला देखून तांकां विधानसभेत आपोवन जाप विचारतलो अशें सभापती रमेश तवडकरांनी सांगलें. सगळ्यांक एक कळयता काल एक इन्सिडंट घडलो. काल ह्या सभाघराचे आदले आमदार आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांणी म्हजेर बिनबुड्याचे आरोप केले आनी सभाघरांत आनी हांगा आतां सभागृह चालू आसा. अशें आसतना म्हणजे एक विशेष अधिकार आनी एज ए सभापती म्हणून हांव होल्ड करता आसतना म्हणजे ताणें केल्लो अपमान आसा. त्यामुळे तुमकां कळीत करता की ताका हांगा आफोवन आसना ताका जाप विचारतलो. मोरजेच्या सत्पुरुष देवाची फंडपेटी शुक्रारा फातोडेर चोरांनी फोडली. फंडपेटयेत फक्त 1,000 रुपया दवरून बाकीचे हजारांनी रुपया फारायले. ह्या घडणुकेचो पुलिसांनी पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत देवळांत चोरी जावपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. शुक्रारा फातोडेर मोरजेच्या सत्पुरुष देवाची फंडपेटी चोरांनी फोडली. लागींच आशिल्ल्या दोंगराचेर फंडपेटी व्हरून तातूंतले पयशे फारायले. फाटलीं 2 वर्सां देवस्थान समितीन फंडपेटयेंतले पयशे काडूंक नाशिल्ले देखून फंडपेटयेंत हजारांनी रुपया आशिल्ले. त्याच पयशांचेर चोरांनी हात मारलो. फकत 1,000 रुपया फंडपेटयेंत दवरून बाकीचे सगळे पयशे चोरांनी फारायले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हाका दिसता रातचे 5 अशी 4:30 5 जाल्ली अशें दिसता म्हाका. कित्याक आमी आमच्या वाड्याचे अशें आसले सगळे न्हिदल्या उपरांत ते चोर येवन गेला आनी ती पेटी अशी घेवन वचपी त्याच्या वांगडा म्हाका 6-5 जाण मनीस जाय. एकल्या कडेन ती पेटी जायना व्हरपाक. ह्या पयलीं केव्हा अशी जाल्ली चोरी ह्या देवळान? हेच्या पयलीं एकदां जाल्ली चोरी. ती चोरी पयलीं खूब वर्सां जाल्ली. तेच्या उपरांत आतां परत ही चोरी जाली. पूण आमकां दिसता ह्या देवळान लोक अशे भियेतात येवपाक हे करपाक. त्या देवळाक केन्ना हे करिना हात लायना. पूण ही आमकां अशी दिसली की पेटी करप न्हू अशें तेंच्यांनी. केन्ना कळ्ळी चोरी जाल्या? ही आमकां सकाळीं कळ्ळी. सकाळीं देवळान गेल्ले तेन्ना आमकां कळ्ळी. तेन्ना आमी सगळे वाड्याचे मागीर पळोवपाक गेले. पळयता जाल्यार पुलिसांक आपयले. पुलिसांक घेवन ते वयर येयले. ओके. वयर येयल्यार पुलिसांक आमकां ती सांपडली पेटी. सध्या आमी मोरजे सत्पुरुश देवळाच्या वाठारांत आसात आनी ह्या देवळांतली आयज सकाळीं मदानेर फंडपेटी चोरट्यांनी फोडून हजारो रुपये त्या फंडपेटींतले
चोरपाची घटना घडल्या. देवळातली फंडपेटी फाटल्यान जे रान आसा त्या रानाचेर ती फंडपेटी थंय व्हरून त्या चोरट्यांनी फोडलेली आसुयेत आनी तातूंतले सगळे पयशे व्हेले, पूण चोरट्यान 1000 रुपया ते फंडपेटीत दवरलेले आसात. पेडणे तालुक्यात जायत्या वाठारात चोरयेचे घडणुका घडत आसात आनी पुलीस तांचा तपास करता, पूण पुलिसांक यश मेळना. फाटल्या 8 दिसां पयलीं उगे हांगासर 7 घरां फोडली. त्या उपरांत आयज आमच्या सत्पुरुश देवाची फंडपेटी फोडून हजारो रुपये चोरांनी पळयले. देवस्थानच्या अध्यक्षान देवस्थान समितीन पुलिसांकडे कागाळ केल्ली आसा. फंडपेटी डोंगर माळ रानाचेर थंयसर व्हरून तेंच्यांनी फोडल्या. फाटल्या 2 वर्सां सावन फंडपेटीन जितलो पयसो आशिल्लो ती फंडपेटी देवस्थानान उगडूंक नाशिल्ली, त्यामुळे हजारो रुपये ती फंडपेटीन आशिल्ले. लोकांची मागणी आसा की जायत्या वेळार रातच्या मध्यानेर किंवा राती 12 उपरांतूय कांय बिगर गोमंतकीय गांवांगांवांत फिरतात, तांची खंय नोंदणी नासता किंवा पुलीस पेट्रोलिंग वेळार जायना, ते पेट्रोलिंग वेळार करचे आनी एखाद्या वेळार 12 उपरांत रातच्या मध्यरात्री जर एखादो बिगर गोमंतकीय रस्त्या वयल्यान भोंवता किंवा गांवांत भोंवता तर ताका हडकून ताची चवकशी करप गरजेची आसा, अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. शुक्रारा पर्वरे कार्निवालाचो कर्टन रेजर जालो. 10 ते 13 फेब्रुवारी गोंयभर किंग मोमोचो राज्य सुरू जातले. खायात पियात मजा करा असो संदेश ह्या वेळार किंग मोमो हांणी दिलो. म्हाका दिसता the festivities have started and it is a time when King Momo presides for the next 4 days. आमचो ह्या वर्सा किंग मोमो Clive Gracious from Kinchinny आयला. And I think he has spoken about how things were for him as he wanted to be King Momo ambitiously. सांगपाचें म्हणल्यार सगळ्या गोंयकाराच्या रक्ताक काळजांत टॅलंट आसा, ताचे भितर आपले कल्चर ट्रेडिशनाचो वाव आसा आनी फुडें व्हरपाक ते चालीक वता. They try to ensure that they find a space to only not show their talent but also take Goa by their pride. आणि ताच्या खातीर आज आमी एक गोंयकारपण सांबाळटा आसतना festivities play a major role in ensuring that we preserve our culture, our heritage, our tradition. फोण्या वाडी तळावली मगरीची पुजा करपाची परंपरा आसा. शेकडो वर्सां जावन हुनीर, चिचुंद्री तशेंच हेर जनावरां पासत मगर शेताच्या पिकावळीचें रक्षण करता असो शेतकारांचो भावार्थ आसा. म्हणजे कितली वर्सांची परंपरा आसा ही? हांव आतां 71 वर्सां जाल्यार हांव भुरगो आसतना बापाय बरोबर येतालो. म्हणजे शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा म्हणून येता. हांव सांगूंक शकना, कारण हे गांव जो वसयल्लो आसा की ना तेन्ना पासून ही परंपरा आसतली, ती चलता. आनी हो विधी आमचो हेज्या पौश म्हयन्याच्या अमावशेकच जाता. सप्तीचो आज म्हयनो पौश म्हयनो सोंपलो, आजच हो सगळे कडेन जाता. कारण हरशीं बाकीच्यो देवदेवताच्यो कांय म्हणजे देवचार म्हणटू आनी कितें हें आसा तेंकां आयतार लागता. सातेरी जे म्हणटा हेंकां आयताराचो चड हें आसता. पूण हे हेका आयतार असो लागना, हेका अमावसूच पौश म्हयन्याची सप्ती अमावस. वार खंयचो आसले उपकार? खंयचो वार खंयचोय चलता. आज शुक्रार पळय. आनी हेजी इतली तुमकां सायज सांगपाचें म्हणजे रथसप्तमी पर्यंत तेतून हें आसतलो, प्राण आसतलो. प्राण म्हटल्यार ते कोंबड्याचे बील घातलेलें आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकसनी अर्थसंकल्प सादर केल्ल्या खातीर तांचें अभिनंदन करपी थाराव शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या बसकेत संमत केलो. आश्वासन दिल्ल्या प्रमाण मुख्यमंत्र्यान गांवच्या उदरगती खातीर निधीचें वांटप केलां. तशेंच जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांचें मानधनूय वाडयलां अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकरान दिली. आज आमची जी मंथली मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटिंगेक काल जे बजेट जाला त्या संदर्भात सगळ्यांनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन केले आसा. तांणी नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या सगळ्या घटकांक न्याय दिवपा खातीर जे आमचे विकसीत भारत हे आमचे नरेंद्र मोदीचे जे स्वप्न आसा त्याच धर्तीचेर काम करता आसतना विकसीत गोवा करप आनी तो विकसीत गोवा करता आसतना गोंय हें आत्मनिर्भर करप, स्वयंपूर्ण करप हो ध्यास घेऊनच तांणी एक बजेट तयार केल्लें आसा आनी त्या बजेटान सगळ्यांक समावून घेतिल्लें आसा. त्या बद्दल तांचें अभिनंदन केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आमकां
त्याच प्रमाणे आमकां जेन्ना पयर आमी फाटल्या जानेवारीन आमी वचून सीएमाक मेळिल्ली की आमकां जो RID फंड आसा जो डेव्हलपमेंट करपाक जो फंड जाय तो फंड आमकां दिवचो अशें म्हणून आमी सीएमा कडेन गेल्लीं आनी सीएमा कडेन आमी मांडिल्ली. त्याच बरोबर आमचे जे पळय आमकां ऑनररी गेल्या कित्येक वर्सांचो म्हाका सपोर्टच्या मिटिंगेक तो विशय आयिल्लो आनी प्रत्येक आमी तुमकां त्या दिसा मिटिंगेक जो ठराव घेतिल्लो ताजेरूय आमी उलयल्ली तो ऑनररी आमी वाडोवन दिवचें अशें म्हणून आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केल्ली. त्या प्रमाणे सीएमान आमकां सांगिल्लें की ह्या बजेटान आपूण तें घालता म्हणून आमी आमची मिटींग सुद्दां जी 7 तारखेक आशिल्ली आमची खरी एक्चुअल ती तुमकां सुद्दां कळयल्ली आमी 7 तारीख म्हणून मागीर ती आमी पोस्टपोन करून 9 तारीख केली आनी आज काल आमकां सीएमान ही बरी आनंदाची अशी गोश्ट आमचे खातीर दिल्ली आसा RID आनी आमचे ऑनरेरियम त्या बद्दल सीएमाचे परत एकदां सगळ्यांनी अभिनंदन केल्लें आसा. प्रत्येकान आपापल्या मतदारसंघात काम करता आसतना येवपी अडचणी आसतल्यो त्या डेव्हलपमेंट करपा खातीर कितें जाय त्या संदर्भातले सगळे विचार तेंच्यांनी सगळ्यांनी मांडिल्ले आसा. शापोरा न्हंयत जावपी रेवेच्या दोंगराक लागून नुस्तेकारांक भरतेची वाट पळोवची पडटा असो प्रश्न शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो हांणी विधानसभेत उपरासलो. उपरांत ज्या न्हंयतल्यान रेंव काडल्या उपरांत परतून न्हंयेत उडोवची न्हंय जाल्यार कोणाकूय विकची अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केलें. आमचे शापोरा रिवर where it meets the sea there is regular formation of sandbar आणि सँडबार जातात त्या कारणाक लागून आमच्या नुस्तेकारांक आमचे बोट ट्रॉलर्स नाल्यार कॅनो घेवन वयतात ते नुस्तें मारपाक इन द हाय सी दे हॅव टू वेट टील द हाय टायड कम्स while going into the sea and while coming back also and it gives त्रास जाता सर आमच्या अंजुना शापोरा वागातोर आनी सरावंडींग विलेजीचे नुस्तेकार थंयसर येवन तांकां हे सँड बारांक लागून चड त्रास जाता सर. So I would only ask the Honorable Minister whether the captain of ports have conducted any survey till date or any study has been done through any approved organization like NIO on river Shapora sandbar formation at its mouth. Surveys have been done, studies have been done. As a consequence to that, I am pleased to inform the Honourable Member that the work was tendered on 7th of February. So I think the work is in progress. Yes, wrong policy असताली पयली ड्रॅश करताले तेच व्हरून परत मदीं भितर उडयताले. Actually that is a wrong. ती same sand परत येवन sand bar करता. That is my suggestion for this August House also. एकदा जर तुम्ही काडटा आसत जाल्यार ती don't म्हणजे you can say for the environment also परत व्हरून mid of the sea उडोव नाका. काडल्या जाल्यार ती एक काम करपाक जाय by taking all the permissions तुम्ही सेल करा लोकांक सध्या सँड जायी आनी मोठ्या प्रमाणात जायी. गव्हर्मेंटच्या थ्रू कॉन्ट्रॅक्टराच्या थ्रू ती सेम सँड जी आहा पळय न्ही ती सेल करपाक जाय. गव्हर्मेंट वील गेट द मनी ऑल्सो. नाजाल्यार एके वाटेंतल्यान काडप आनी परत मिड ऑफ द सी व्हरून उडोवप परत येतली परत त्या सँडबार म्हणजे ती म्हणटा आमकां फक्त काडपाक पयशे घालीत आसा आमी सँडबार परत परत एवरी इयर जाता सर. त्या खातीर निदान कितले जातले इट इज 50% तरी कमी जातली सँडबार जावपाचें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.